मजा मारपा खातीर गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या एका रशियन बॉयफ्रेंडाक आपल्या गर्लफ्रेंडाच्या चारित्र्याचेर दुबाव आयलो आनी ह्याच दुबावाच्या तिडकीन तांणी तिचो गळो चिरून खून केलो। हे घडणुकेत तिका तळमळून मरण आयले। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। ही घडणूक हरमल गिरकवाडो हांगा काल बिरेस्तारा 15 जानेवारीक रातच्या सुमार 9:15 उत्तम नायक हांच्या होमस्टेत घडली। मेळटा ते म्हायती प्रमाण मजा मारपा खातीर दुबावीत बॉयफ्रेंड एलेक्सी लिओना आनी गर्लफ्रेंड इलेना कास्तानोवा गोंयांत आयिल्ली। ती दोगांय हरमल दर्यादेगे लागसारच्या होमस्टेत रावली। ती रातची पार्ट्यो करताली तशेंच गोंयभर भोंवताली। जिवाचो गोवा करतना गर्लफ्रेंड इलेना आनीक कोणाच्या मोगात पडिल्ल्याचो दुबाव बॉयफ्रेंड एलेक्सीक आयलो। ताणें गर्लफ्रेंडाक जाप विचारलो, हाचे वयल्यान तांचे मदीं पेटले। हेच तिडकीन एलेक्सीन सुरो घेवन गर्लफ्रेंडाच्या पोटार 3 वार केले। उपरांत तिचे हात दोरयेन फाटल्यान बांदून गळ्याचेर वार केलो आनी मान चिरून तिचो खून केलो। तिने मस्ती खातीर बोवाळ केलो, मात थंय कोणूच पावूंक ना आनी तिका तळमळून मरण आयले। हे विशीं होमस्टेचे धनी उत्तम नायक हांकां कळटाच तांणी रोखडेच मांद्रा पुलिसांक घडणुकेची म्हायती दिली। मांद्रा पुलिसांनी ह्या प्रकरणात बॉयफ्रेंड एलेक्सी लिओना हाका अटक केली, जाल्यार गर्लफ्रेंड इलेना कास्तानोवा हिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडली। फुडलो तपास मांद्रा पुलीस करतात। अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।